गोयचो आर्च बिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रावान 2 दिसां फाटीं एका परिपत्रका वरवीं सेक्युलर म्हळ्यार धर्मनिरपेक्षवाद मानपी राजकी शक्तीक मतदान करपाचें आवाहन केल्लें। आर्च बिशपाच्या हे आवाहनाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपली प्रतिक्रिया दिल्या। आर्च बिशपाच्या वक्तव्याक येवकार दितना भाजप पक्ष खऱ्या अर्थान सेक्युलर आसा आनी 2012 ते आतां मेरेन ते सिद्ध जाला असो दावो केला। आर्च बिशपान खंय हे परिपत्रक काडून कमळाचेरूच मतदान करपाचें आवाहन केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा। हांव वेलकम करता। म्हाका दिसता आमी खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर आसा। भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्दतीत सबका साथ सबका विकास काम केलां हे करता आसतना आमी खंयसरूच डिफरन्स करूंक ना। तूं जर भारतीय जनता पार्टीचो इतिहास काडून पळयशीत 2012 ते 2022 म्हणजे 24 पर्यंत आतां 12 वर्सांचो जाल्यार तुका काँग्रेसी पेक्षा चड काम म्हणजे मागीर तें एक्सपोजिशन आसूनी चर्च आसूनी ह्या सगळ्या खातीर केल्लें आसा। मायनॉरिटी कमिशनाचेर सांगलें तुका केन्नाच जें स्ट्रेंथन नाशिल्लें तें केंद्रांतूय आनी राज्यांत मायनॉरिटी कमिशन स्ट्रेंथन आनी तेजें बरें काम जावपाक लागलां हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्याच कार्यकाळांत। त्या खातीर कांयच हरकत ना। खरें सेक्युलर जर कोण आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आसा। त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे आमच्या कमळाकूच मत मारपा खातीर तांच्यांनी काडला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।